Matthew. जेजू पुनर्जिवंत जाता. चॅप्टर 28. सोनवार सरल्या उपरांत सातोल्याचो पयलो दीस उजवाडाच्या सुमाराक मगदलाची मारिया आनी दुसरी मारिया समाधी पळोवंक गेल्यो. आनी अवचितूच मोठी एक भुंयकांप जाली. सर्वेस्पराचो एक दूत सर्गावेलो देंवन आयलो. ताणें फातर घुंवडावन कुशीन काडली आनी आपूण तिचेर बसलो. ताचें रूप जंगलोन्या भाशेन आनी ताचें आंगलें इमा परी धवें फूल आसलें. ताका पळोवन राखणदार भिरांतीन थरथरले आनी मेल्ले कशें जाले. पूण देवदूतान उलोवन त्या अस्तोऱ्यांक म्हणलें, भिवू नाकात. कुत्सार मारलोल्या जेजूक तुमी सोदतात म्हूण हांव जाणो. तो हांगासर ना. कित्याक ताणेंच सांगलोले प्रमाणें देवान ताका पुनर्जिवंत केला. ताका दवरलेलो ती स्वात येवन पळयात आनी बेगीन वचून ताच्या शिसांक सांगात. देवान ताका मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत केला आनी पळयात तो तुमचे फुडें गालिलेयाक वेता. थंय तुमी ताका देखतल्यात. पळयात हेंच तुमकां सांगूंक आयलां. त्यो अस्तोऱ्यो भिवन आनी व्हड खुशालकायेन समाधी सोशिल्ल्यो बेगीन कोट सरल्यो आनी धांवी ताच्या शिसांक कोलीत करूंक गेल्यो. आनी अवचितूच जेजू तांकां मेळूंक आयलो. ताणें म्हणलें, नोमान तुमकां. आनी तांणी लागीं सरून ताचे पांय धरले आनी ताका नमस्कार केलो. तेन्ना जेजून तांकां म्हणलें, भिवू नाकात. वचून म्हज्या भावांक गालिलेयाक वचात म्हूण सांगात. थंय ते म्हाका देखतले. पारो कोत्तोल्यांचो वांको. त्यो वाटेर आसतनाच राखणदारांतल्या कांय जाणांनी शारांत येवन घडलोलें तितलेंय मुखेल याजकांक कळीत केलें. हांणी जाणट्यां बरोबर सभा जमोवन एक थाराव घेतलो आनी बरेच पयशे सैनिकांच्या हातांत घालून तांकां म्हणलें, तुमी अशें सांगचें, आमी न्हिदलोले आसतना ताच्या शिसांनी रातयान येवन ताका चोरून व्हेलो. आनी हें राजपालाच्या कानार पडत बी आमी ताका समजायतल्यो आनी तुमचेर कांयच जोड येनाशें कोत्तल्यो. म्हणटच सैनिकांनी पयशे घेतले आनी आपणाक शिकयल्ले प्रमाणें केलें आनी ही खबर जुदेवां मदें शिंपडली आनी आयचो दीस पर्यंत ती चलता. जेजू शिसांक दिश्टी पडटा. 11 शीस गालिलेयाक गेले. जेजून आपणाक मेळूंक सांगलोल्या दोंगरार ताका पळयना फुडें ते ताच्या पांयां पडले. तरी तांतले थोडे दुबावले. जेजून फुडें सरून म्हणलें, सर्गार आनी संवसारार देवान म्हाका सगलो अधिकार दिला. म्हणटच वचून सगल्या राष्ट्रांक म्हजे शीस करात. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीं तुमकां स्नान दियात. आनी हांवें तुमकां दिल्यात त्यो सगल्यो आज्ञा पाळूंक तांकां शिकयात आनी जाणो जायात. सदांच सदां होय काळां युगांचे संपादने पर्यंत हांव तुमच्या सांगाता आसां. देवाचें उतर हें.